नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोयच्या लुसोफोनिया गेम्साचो फुडार थारतलो माकाव 22 तारखेर। भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचेर बंदी घाल्ल्यान प्रश्न, वांटो घेवपाचेर 11 देशांचो चल्ला फेरविचार। स्टील मंत्रालयाचो गोयच्या मिनाचेर दोळो, निर्गतीचेर बंदी घालची स्थायी समितीची केंद्राक सुचोवणी। कमी ग्रेडीचे लोखणामीन देशी उद्देगांनीच वापरचे म्हणून यत्न। मोदी भाजपाचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार, शुक्रारा जाव येता घोषणा, अडवाणीक उडयलो कुशी। भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर कोई विवाद नहीं है, नहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इफीची प्रतिनिधी नोंदणी शुक्रारान सुरू। 7 नोव्हेंबर मेरेन लोकांक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उक्ते। इफी जाता 20 ते 30 नोव्हेंबर। आणि गोंयांत बुसा बासमती तांदळाचे पीक काडपाचे यत्न। आयकाराचे विज्ञानिकांनी घेतलो फुडाकार, मात गोंयांत ना बासमतीची गिरण। खबरो विस्तारान। गोंयचे लुसोफोनिया गेम्साचे फुडें कितें तें 22 सप्टेंबराक मकाव थारतलें। भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचेर आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक संघटनेन बंदी घाल्ल्यान ही बसका आपयल्या। बंदीच्या फाटभुंयेर भारतांतले लुसोफोनिया गेम्सांत वांटेकार जावपाचेर हेर 11 देशांचो सध्या फेरविचार चल्ला। गोंय ऑलिंपिक असोसिएशनाचो महासचिव गुरुदत्त भक्तान प्रुडंटाक सांगलें, तिरंगो नासतना गेमी करप कश्यो हाचेर गोंय सरकाराचोय विचार चल्ला। 22 सप्टेंबराच्या बसकेंत एकॉलॉप लुझोफोनिया गेम्सा विशीं म्हत्वाचे निर्णय घेतले। गोंयच्यान गुरुदत्त भक्ता, खासदार श्रीपाद नायक, लुसोफोनियाचे सीईओ केशवचंद्रा आनी संदीप जॅकीस वतले। गोंयचे मुख्यमंत्री ह्या बसकेंत वांटेकार जातले अशें सुत्रां सांगतात। हेर देशांची भूमिका ह्या बसकेंत स्पश्ट जातली। म्हणजे सगळे देशातले सगळे ऑलिंपिक कमिटीचे प्रतिनिधी तांच्यांनी आपयला 22 तारखेर। ओके, म्हणजे ह्या विशयाचेर थर्ड लुसोफोनिया गेम्साच्या विशयाचेरूच आनी ऑलिंपिक बॅन जो आसा ताजेर सगळे उलोवपा खातीर। तो विषय कितें आसतलो? विषय म्हणजे कितें आसा, कदाचित जे खेळगडे येतात किंवा जे देश आमचे हांगा भाग घेतात तांकां कदाचित ते बॅना बद्दल तांकां कितें खटकला आसतले की बॅन केल्ल्या देशांनी आमी खेळगडे धाडप काय ना, हो एक प्रसंग तांचोय जाता। ते ताजेर विचार करतले, बसका तातूंत बाचाबाची जातली आनी एकॉलॉप शेवटी निर्णय घेतलो। कित्याक समजा कोणी एकट्यान सांगले ना इंटरनॅशनल ऑलिंपिक कमिटीचे बॅन आसा तेन्ना आमकां हे सारखे दिसना भाग घेवपाचे अशें म्हणीत जाल्यारूय तांचे कारणात फुडें वतले न्ही किंवा फुडें पडटले, फाटल्यान जावंक शकना, पण फुडें वचपाची शक्यता आहा मागीर। त्याच बरोबर भारतीय बावटो जर हुबोवंक मेळना जाल्यार गोंय सरकारूय ताचेर कितें तरी विचार करतलो अशें गोंय ऑलिंपिक संघटनेचो महासचिव गुरुदत्त भक्ताक दिसता। देशाचो बावटो हुबोवंक मेळना, राष्ट्रगीत म्हणपाक मेळना जाल्यार अपमानास्पद रितीन कित्याक त्या गेम्साचें आयोजन करप अशें भक्ता म्हणटा। आणि एकॉलॉपान जरी निर्णय घेतलो, आमच्या सरकारानूय ताजेर विचार करतले न्ही। आमकां जर बावटो आमचो तिरंग जर फुलोवपाक मेळना जाल्यार मागीर ताजेर विचार नक्कीच करपाक जाय न्ही। पूण आमचो जर तातूंत तिरंग वयर चडोवपाक मेळना, फुलोवपाक मेळना आनी राष्ट्रगीत जर आमचें म्हणपाक मेळना जाल्यार होस्ट करून जाल्यार म्हाका सांगया अवमानांनी कित्याक होस्ट करपाक जाय? मानानी जावपाक जाय न्ही। इट इज गेम्स इज ऑफ प्रायड नॉट अशें, म्हणटा तो विचार एक करचो पडटलो। तो स्टेटाक करचो पडटलो, स्टेटाक करचो पडटलो। हय हय। दुसरे वटयां बांबोळेच्या इंडोर स्टेडियमाचें काम सोडल्यार बाकी सगळीं कामां ट्रॅकार आसात अशी माहिती लुसोफोनिया गेम्साचे सीईओ केशवचंद्रान दिल्या। इंडोर स्टेडियमाचें काम अजून 70% पुराय जालां, मात ते वेळार पुराय जातले अशें केशवचंद्रा सांगता। ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। स्टील मंत्रालयाचो गोंयचे मिनाचेर दोळो आसा। मिनाचे निर्गतीचेर बंदी घालची म्हूण स्टील मंत्रालयाच्या स्थायी समितीन केंद्राक शिफारस केल्या। हाचो गोंयांतले मीन निर्गतीचेर परिणाम जावं येता। सध्याचे धोरणा प्रमाण 64% परस चड तिखें आशिल्ले मीन निर्गत करूं येता। गोंयच्यान मात सगळेंच निर्गत जाता। देशांतल्या स्टील उद्देगांनी कमी दर्जाचें मीन वापरपी तंत्रज्ञान हाडचें अशेंय समितीन सुचयलां। थळाव्या स्टील उद्देगाक उर्बा मेळची म्हण मिनाच्या निर्गतीचेर नियंत्रण हाडपाचें केंद्र सरकाराचें धोरण आसा।
ह्या धोरणाक लागून गोंयांतल्यान जावपी मिनाच्या निर्गतीचेर परिणाम जावं येता. कोळसो आनी स्टील विशयक स्थायी समितीच्या 28व्या अहवालांत तशें संकेत मेळटात. सध्याच्या धोरणा प्रमाण 64% परस चड तिखे आशिल्ले मीन निर्गत करपाक मेकळीक आसा. गोंयांतले मीन चीन, युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया आनी तैवान ह्या देशांनी मेकळेपणान धाडटात. 64 वा त्या परस चड तिख्याचे प्रमाण आशिल्ल्या मिनाच्या निर्गतीचेर बंदी घालची अशी सुचोवणी स्थायी समितीन केल्या. तिख्याचे प्रमाण उणें आशिल्ल्या मिनाचो उपेग देशांनूय करूंक मेळचो म्हूण बेनिफिसिएशन आनी एग्लोमरेशन सुविधा खातीर थळाव्या स्टील उद्देगांनी गुंतवणूक करची अशें समितीक दिसता. देशांत नव्यान येवपी स्टील उद्देगांनी तशेंच पोरण्या उद्देगाचो विस्तार करतना आयर्न ओर फायनान्सचो कच्चो माल वापर करपाची वेवस्था करची असो धोरणात्मक निर्णय घेवचो अशेंय स्थायी समितीन सुचयलां. मीन नव्यान तयार करप शक्य नाशिल्ल्यान देशांतल्या स्टील उद्देगा खातीर मीन सांबाळून दवरप गरजेचें आसा अशें समितीचें मत. समितीच्या ह्या मताचो गोंयच्या मिनाचेर आतांच परिणाम जायत अशें दिसना. मात मिनाचो वापर थळाव्या स्टील उद्देगांनीच जावचो अशें स्टील मंत्रालयाचें मत आशिल्ल्यान मुखार निर्गत बंद जावं येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोदी भाजपाचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हूण चड करून शुक्रारा घोशणा जावं येता. दिल्लींतल्या चॅनलांनी ह्यो खबरो दिल्यात. 5 राज्याच्या विधानसभा वेंचणुकां पयलींच मोदीचे नांवाची घोशणा करची म्हूण पक्षांतल्यान दबाव येवंक लागिल्ल्यान अडवाणीचो विरोध आसतनाय पक्ष हो निर्णय घेता. गोंयांत मोदीक प्रचार मुखेली केले उपरांत अडवाणीन पदाचो राजिनामो दिल्लो. आतांय तो तेंच करतलो काय कितें हाचेर सगळ्यांची नजर आसा. मोदीचे नावाची घोषणा पक्षाचो अध्यक्ष राजनाथ सिंग चड करून शुक्रारा करतलो. दिल्लींतली न्यूज चॅनलां आनी खबरां संस्थांनी ह्यो खबरो दिल्या. राजनाथ सिंग बिरेस्ताराय परत लालकृष्ण अडवाणीक मेळ्ळो, मात अडवाणी राजी जायना. भाजपाचे संसदीय मंडळाची बसका चड करून शुक्रारा जातली. राजनाथ सिंग म्हणटा मोदीचेर कोणाकच हरकत ना. भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर कोई विवाद नहीं है. नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ. तो क्या ये ऐलान जल्द होगा सर? अब आप प्रतीक्षा करिए, देखिए. We try to take on board everybody, and our national president is trying his best, and I don't think there will be any problem in the next 3, 4 days, 5 days, whatever, I don't know when the parliamentary board will take a decision, but very soon the decision will be taken in favor of Narendra Modi. भाजपाचो वेंचणूक प्रचार मुखेली म्हूण मोदीचे नांवाची जुनांत गोंयान घोशणा केल्ली तेन्ना फुर्योज जावन आडवाणी गोंयान येवंक नाशिल्लो. पक्षाचे सगळे पदावेल्यान पक्षाध्यक्षाक ताणें राजिनामो धाडून दिल्लो. आतां परत तीच परिस्थिती आयल्या. मोदीक प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार केल्यार पक्ष परत मार खातलो म्हूण अडवाणीन उलोवन दाखयला. मोदी प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हूण घोशणा केल्यार पक्ष फुडले संसदेचे वेंचणुकेन परत मार खातलो. मोदीच्या नांवाचेर केंद्रीय मंडळान मतदान घेतल्यार हांव मोदीचे आड मतदान करतलों. मोदीच्या नांवाचेर शिक्को मारपाचें राजनाथ सिंगान थारायला, पूण सुषमा स्वराज सारकेले फुडाऱ्यांकय हें मानवल्लें ना. मोदीच्या नांवाची घोशणा केल्यार आडवाणी बरोबर ती कितें भुमिका घेतली आनी मोदीक अपशकून करतली काय कितें हें शुक्राराच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक विसव.